आमी सध्या आसात वेस्टर्न बायपासाचो जो नवो ब्रिज आसा ताजेर आसात. नुवे सायडीच्या ह्या ब्रिजाचेर आमी आसात आनी हांगा हो ब्रिजाचें कंप्लीट काम जें आसा तें कंप्लीट जाल्लें आसा. 3.5 किलोमिटराचो जवळ जवळ हो कंप्लीट रोड आसा. तो जो बाणावली मार्काडो मॉल हांगच्यान येता आनी तो नुव्या फीश मार्केट जे होलसेल फीश मार्केटा मुखार सकयल देंवता आनी तो त्या वेस्टर्न बायपासाच्या स्ट्रेचाक जॉयन जाता. हो कंप्लीट जो सगळो ब्रिज आसा तो कंप्लीट जाल्लें आसा काम. हांगा टारिंगाचें आतां काम चालू आसा आनीक लायटी बाकीचे सगळे पेंटींग हे सगळे कंप्लीट जाल्लें आसा. येता त्या 2 म्हयन्या भितर हें काम सगळें टोटल कंप्लीट जातलें. लास्ट पिचिंगाचें काम चालू आसा आनीक तें जातकीर नंतर ह्या ब्रिजाचें ओपनिंग जातलें. ह्या ब्रिजाचो फायदो म्हणजे जे काणकोणच्यान साकून जे ट्रक येतात हेवी व्हेकल स्पेशली जावं कर्नाटकांतल्यान येतात, कुंकळे इंडस्ट्रियल एस्टेटींतल्यान येतात, ते मडगांव बाजाराक जावं रावणफोंड जो पयलींचो रोड आशिल्लो थंय वचपाक पडनासतना डायरेक्ट भायले भायर जो नावेलीच्यान बायपास आसा थंयच्यान डायरेक्ट नुव्या वतले. इवन फोंडे वचपाचे सुद्दां जे व्हडले हेवी व्हेकल्स आसतले ते हांगच्यान वचून डायरेक्ट आल्लेम बायपास तांकां घेवपाक मेळटा. सो ह्या हातूंतल्यान एक मडगांवच्या ट्रॅफिकाचेर जे पे जातालो तो कमी जातलो आनीक जो नावेली भितर लायब्ररी कडेन बी जे ट्रॅफिक जाम जातालें तें बंद जातलें. ताजे नंतर जे पणजे वचपाचें जावं गोंया भायर म्हणजे पेडण्या हे सायडीक वचपाचें ट्रॅफिक आसा जे काणकोणच्यान येतले ते डायरेक्ट सिटीक एंटर जायनासतना डायरेक्ट आमकां नुव्या वचपाक तांकां बऱ्याक पडटलें. सो एकंदरीत जर हो रस्तो आतां ओपन जातकीर मडगांवच्या ट्रॅफिकाचे प्रश्न आसा तो एक मोठ्या प्रमाणान सुटपाक शकता. ट्रॅफिक जाम जे जावपाक आशिल्ले ते जाम कमी जातले आनी मडगांवकारां खातीर एक रिलीफ जातली. मडगांवकारां खातीरच न्ही जाल्यार बाणावले बाकीच्या आजूबाजूच्या गांवां खातीर स्पेशली नावेली भागांतल्या नावेली स्कुला कडेन जे चर्ची कडेन मुखार ब्लॉक जाताले ते बंद जातले. आनीक आमकां आतां म्हायती मेळ्ळे त्या प्रमाणे हाजें डांबरीकरणाचें काम तितलेंच उरिल्लें आसा. बाकीचें सगळें काम कंप्लीट जाल्लें आसा आनी ते 1-2 म्हयन्या भितर हें काम कंप्लीट जावन हाजें इनॉग्रेशन जातलें. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकणेकर.